आजच्या आमच्या पॅटर्न सिरीजान आमी एक महत्वाचो मुद्दो असो तुमच्या मुखार घेवन येता तो म्हणल्यार होळयेच्या दिसांनी आमी पळयता की खुबशे लोक आपल्या उमेदी लागून जे रस्त्यार जी सुणी आसता जावं गोरवां आसता तांकां ते जो रंग आसता तो सारायता मागीर तितून तांकां इन्फेक्शन जाता तांकां वेगवेगळे दुयेंस जाता. तर ह्या टॉपिकाचेर ह्या इशूचेर उलोवपाक आमचे वांगडा आयज आसा प्रोफेशनली ते सोशल वर्कर सागरिका प्रभुगांवकर तशें ते एनिमल लवरूय. पूण एनिमल लवर म्हणल्यार अशें न्ही की ब्रिडाचे कुत्रे पोसता म्हणून एनिमल लवर, तर ते रस्त्याची सुणी जावं गोरवां जावं तांकां ते मदतीक धांवन येता. तर अशें जेका आमी खरे जे एनिमल लवर म्हणूंक शकता तशें तें. तर सागरिका आयज आमी हो जो एक मेजर मुद्दो आसा कारण दर वर्सा आमी होळयेक पळयता की लोक आपल्या उमेदी लागून जी रस्त्यावयली सुणी आसता गोरवां आसता तांकां रंग सारयता मागीर तितून ती दुयेंतूय पडटा तांकां इन्फेक्शन जाता खूब कितें जाता. तर ह्या गजाली कडेन तूं कशा तरेन पळयता आनी कशें तुका दिसता की हे असल्यो गजाली घडपाक जायना? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू स्वप्नील फॉर रेजिंग दीस इशू. कित्याक आमकां दिसता की होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स आनी हॅपिनस आनी आमकां हॅपिनस जाता म्हणून आमी कसल्याय पातळार वतात. आतां जस्ट मातशें मजा करपाक जाय म्हणून आय हॅव सीन भुरगे की ते एक पेटो दिसलो पपी दिसलो ताका धरतात, ताका सामके आपलो रंग सारयतात. आनी हें हांवें भायरूच पळयलें ना. इवन आमच्या घरान वेन वी वर स्मॉल आमचो डॉग आशिल्लो आमी ताजे बरोबर होली खेळटालीं कित्याक वी वर नॉट अवेर ऑफ ऑल दीस. आमकां खबर नाशिल्लें. वी जस्ट न्यू दॅट होली इज अबावट एन्जॉयमेंट. आनी मागीर वी स्टार्टेड नोटिसींग की एवरी टायम ताका कलर लागता ताका इचींग जावपाक लागता, ताका इरिटेशन जाता. शी यूज टू स्टार्ट वॉमिटींग आफ्टर दॅट. मागीर आमी ताका न्हाणयतालीं. सो देन वी स्टॉप्ड इट बट वी लर्नड इट आवट ऑफ एक्सपिरियन्स. हें फक्त पॉसिबल आसा विथ होम एनिमल्स. म्हणजे तुमचे जे घरा आसात पॅट डॉग्स पॅट कॅट्स तांचे बरोबर तुमी नोटीस करतात की कितें प्रॉब्लम जाता आनी मागीर तुमी ते सॉल्व करतात. यू ऑल कॅन टेक द पॅट टू अ वेटनेरियन. बट वॉट हॅपन्स विथ स्ट्रे डॉग्स, आतां स्ट्रे डॉग्सांक आमी कम्युनिटी डॉग्स म्हणटात कित्याक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर कम्युनिटी टू टेक केअर ऑफ दीज डॉग्स कित्याक दे कांट टेक केअर ऑफ देमसेल्स. सो लोक जेन्ना अशे कम्युनिटी डॉग्सांक रंगयतात इवन इफ से सपोज गायांक रंगयतात कॅट्सांक रंगयतात तेन्ना तांकां वचून न्हाणोवपी कोण आसना. दे हॅव टू फेंड फॉर देमसेल्स. सो ते कशे स्वताक क्लीन करतले, ते स्वताक लेवून क्लीन करतात, स्वताची बॉडी लेवतात. लेवतगीर हो कलर तांच्या पोटान वता. सो इनिशियली न्ही इन एन्शंट टायम्स जेन्ना होली सेलिब्रेट जाताली तेन्ना ती फुलांनी सेलिब्रेट करताली, फुलाच्या पाकळ्यांनी सेलिब्रेट करताली. देन इट केम टू फुलांच्या पाकळ्यांचो कलर, ते पिठो करून जे कलर जाताले ऑर्गॅनिक कलर. आनी नाव इट इज बिकम ऑल कॅमिकल कलर्स. तातून लेड आसता, मर्क्युरी आसता, क्रोमियम आसता. सो इट कॅन कॉज लेड पॉयझनिंग टू एनिमल्स. आनी हे जे कॅमिकल्स आसता पळय ते खूब इरिटेशन करतात. सो दे स्टार्ट स्क्रॅचिंग देमसेल्फ. तुमी पळयला आसतलें आमी स्वताच आमी पळयता की लोक म्हणटा की जे कॅमिकल रंग आसता ते मनशान वापरचे न्ही तर ऑर्गॅनिक वापरचे आमी म्हणटा. जाल्यार ते जनावरांचेर ताजो कितको सायड इफेक्ट जाता आसतलो तें आमकां कळून चुकता हितून. सो देर आर सो मेनी पेपर्स ऑल्सो पब्लीश. लायक देर वॉज वन पेपर विच आय वॉज रिडींग येस्टरडे. तातून मनशांचेर जे बॅड इफेक्ट्स जातात होलीचे, मे बी स्कीन इरिटेशन जाता, मागीर दोळ्यांक इरिटेशन जाता. सम पेपर्स इवन से दॅट दीस लेड इन द होली, लेड क्रोमियम आर कार्सिनोजेनिक सबस्टेन्सीस. इट कॅन इवन कॉज कॅन्सर. सो इफ यू कंपेर आमची स्कीन टू जनावरांची स्कीन ती चड सेन्सिटीव आसता. सो तांकां ताजे चड त्रास जावपाक शकता. आनी आमी घरा वचून न्हातलीं ती न्हांवपाक शकना. सो तांचेर ते उरता कलर्स. सो दीस लेड पॉयझनिंग इज वन थिंग. मागीर बाकीचें म्हणल्यार तांकां वॉमिटींग जावपाक शकता, डायरिया जावपाक शकता. आतां हें इफ तुमी तुमच्या पॅट डॉग्सांनी नोटीस करता जाल्यार यू ऑल हॅव टू रश द डॉग टू द वेटनेरियन. बट इफ इट हॅपन्स विथ स्ट्रे एनिमल्स जाल्यार तांकां हेल्प करपी कोण आसना. सो आमचे एक दीस होलीची मजा खातीर इट कॅनॉट बी अशें सजाव फॉर द डॉग्स फॉर लायफ. आनी दीस लेड पॉयझनिंग कॅन बी इवन लायफ थ्रेटनिंग टू द डॉग्स. बाकीचे नेक्स्ट म्हणपाक गेल्यार जे तांकां स्कीन इरिटेशन जाता. सो इट कॉजेस आमकां बर्निंग सेन्सेशन इन देम. सो ताका लागून ते स्क्रॅच करतात तांकां वुंड्स जाता विथ दॅट स्क्रॅचिंग. आनी ते सद्दां बुरशेत आसतात कुत्रे. सो तांच्या पॉजांनी जे बॅक्टेरिया आसता, जे घाण आसता ती त्या वुंड्सांनी वता. तातूंत तांकां आनीक इन्फेक्शन जावपाक शकता. एन्ड दॅट इन्फेक्टेड वुंड कॅन इन्क्रीज आनी दॅट कॅन इवन लीड टू सम लायफ थ्रेटनिंग डिजीज इन देम.
सो सोल्युशन म्हणपाक गेल्यार आतां तुमी म्हणटली की हांव तुका सांगता, आतां म्हाका कोण आतां व्हिडिओ पळयता तो म्हणटलो हें म्हाका सांगता, वॉट अबाउट अदर्स, पीपल वील कंटिन्यू, बट द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वन पर्सन. सो एक मनीस सुद्दां इफ ती बॅड प्रॅक्टीस हें करता, काबार करता इफ दीस सीजन ऑफ होली, जाल्यार ऑल्सो इट कॅन मेक अ ग्रेट डिफरन्स. इफ वी कॅन इवन सेव वन एनिमल फ्रॉम दॅट अब्यूज, जाल्यार इट कॅन मेक अ ग्रेट डिफरन्स. दीस इज वॉट आय फील. पूण सागरिका आमी कितें आहा हें तूं तांकां सांगूंक शकता, आमीय सांगता, पूण खुबशे लोक आसा ते लोक हे गजाल समजना आनी ते परत मागीर अशेंच करता की जावं सुण्यांक जावं गोरवांक ते रंग सारयता. जाल्यार अशा लोकांचेर आमी कंप्लेन करपाक शकता जावं कितें लिगल एक्शन जाता ताजेर? सो युजली कितें आसता जाणा, जेन्ना मनशाक दिसता की हाजेर आपल्याक पनिशमेंट मेळपाक शकना किंवा कांय जावपाक शकना, सो तेन्ना तांची मस्ती चड वाडटा. कितें जातलें, एक पेटो ताका डिजीज जातले, तो मरतलो, आमकां कितें फरक पडटा? बट फरक पडटा. देर आर लॉज फॉर एनिमल्स एज वेल, की तुमी जर एका कुत्र्याक अब्यूज केलो, दॅट कॅन बी इवन कलरींग दॅट डॉग, आनी ताच्या दोळ्यान गेलो, नाकान गेलो कलर, ते कुत्र्याक त्रास जालो, जाल्यार इफ यू सी दीस हॅपनिंग यू कॅन कंप्लेन टू DSPCA वीच इज नाव इन गोवा. आनी आमचे गोवन लोक आसात जे मेंबर्स आसात इन DSPCA, दे वील कम अँड दे वील हेल्प यू विथ दीस केस. सो जर अशें कितें जाता जाल्यार प्लीज रिपोर्ट करात, अशें हांव सगळ्यां कडेन अर्ज करतलें. तर असो रंग लावप हे एनिमल क्रुएलिटीन पडटा. हय, रंग लावप एनिमल क्रुएल्टीन पडटा. सो वॉट एवर ट्रबल्स द डॉग ऑर ट्रबल्स द एनिमल, I won't say dog, it can be a cow, it can be a cat. So whatever troubles that dog, whatever action you do falls under animal cruelty and you can complain to DSPCA. तर तुवें जशें सांगलें की हे जी आपली पेट्स आसा तेजे वयल्यान तरी आमकां कळटा की तेंचेर कसलें रिएक्शन जाता, जी आमी स्ट्रीट एनिमल्साचेर आमकां कळूंक शकना. कारण तुमी लायले, तुमी गेले घरा, तुमी न्हिदले, तुमी मजा मारपाची मारली, बेश्टे तुमचे उमेदी लागून तुमी तांकां कलर सारयले. तर म्हाका दिसता तुवें आमचे जे दर्शक आसा, प्रुडंटाचे जे दर्शक आसा, जशे पेरंट्स आसतले ते आपल्या भुरग्यांक सांगूंक शकतले, जी व्हडली मनशां आसा ती इवन कॉलेजीक वचपी हे भुरग्यांक सुद्दां ते उमेदीक म्हणून ते लोक कलर लायतात अशें. सो तांकां तूं कितें सांगतलें? तांकां एक तुजे कडल्यान असो संदेश वचपा जाय, कारण जाणे करून अश्यो गजाली घडच्यो न्ही, आनी जी रस्त्या वयली जी सुणी जावं, माजरां जावं, गोरवां जावं, तांकां हे त्रास जावचे न्ही म्हणून तुजे कडल्यान एक तुवें तांकां म्हाका दिसता संदेश दिवपाची गरज आसा. ओके, सो लोकांक मेसेज म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू रिमायंड देम अगेन. आमकां सगळ्यांक खबर आसा बट आमकां रिमायंडर्स जाय पडटा दॅट होली इज अ फेस्टिवल ऑफ लव. इट वी सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ गूड ओवर इवल ऑन होली. होली कितें जालें, होलिका दहन जालें. होलिका वॉज अ राक्षसी जी प्रल्हादाक मारपाक वताली. प्रल्हाद वॉज अ गूड मॅन. सो ती जळ्ळी आनी प्रल्हादाक कांय जालें ना. सो जेन्ना असो एक फेस्टिवल आसता आनी ताच्या फाटल्यान इतलो बरो मिनींग आसता, जाल्यार त्या फेस्टिवलाक आमी असो डिमीन करपाक जायना. बाकीचे लोक आमकां पळयतात की हांचो हो कल्चर, हांची संस्कृती भुरग्यांक त्रास करता, ती जनावरांक त्रास करता. सो आमच्या कल्चराचेर सुद्दां न्ही तो बॅड इम्पॅक्ट पडटा, जे आमी वागतात, जे आमी करतात ताजो. आनी इवन हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतलें, प्लीज, इफ आतां हांवें तुमकां सांगलें इनिशियली की पयलीं आमकां खबर नाशिल्लें अशें जाता म्हणून, सो आमी खेळटालीं. फॉर अस इट इज एन्जॉयमेंट आनी फॉर मेनी पीपल इट इज एन्जॉयमेंट. ते आपल्या पेट्सांक कलर लायतात कित्याक तांकां दिसता की पेट्सूय एन्जॉय करतले म्हणून, बट तशें आसना. सो इफ यू ऑल सी पीपल अरावंड डुईंग दीस, जाल्यार प्लीज तुमी वचात, तांकां एड्युकेट करात, तांकां सांगात अबावट द बॅड थिंग्स वीच कम्स अलॉंग वीथ दीस, आनी दॅट वील रियली हेल्प. दिस इज वॉट आय फील. सागरिका, तुवें तुजो आयज आमकां वेळ दिलो इतल्या म्हत्वाच्या इश्यूचेर. लोकांक हो संदेश वचपाची गरज आसली, कारण आतां होळी आसा आनी ह्या वेळारूच लोकांक कळपाची गरज आसा की बाबा अशें करचें न्ही, की जी रस्त्या वयली सुणी, माजरां जावं घरचीं सुद्दां तुमचे जे पेट्स आसा तांकां ते त्रास जावचे न्हू, म्हणून तुवें तुजो वेळ दिलो. तुका देव बरें करूं. No, thanks to you, Swapnil. Thanks for having me here. And I hope this makes a difference. Thank you. तर हें आशिल्लें सागरिका प्रभुगांवकार, जशें हांवें तुमकां सांगलें एनिमल लवर आनी तशेंच रेस्क्युअर सुद्दां. आनी ताजे कडल्यान आमकां एक बरी अशी म्हायती मेळ्ळ्या की आमी उमेदी लागून ही जी आमची रस्त्या वयली जी सुणी आसता जावं गोरवां आसता, तशेंच ताणें म्हणलें की आपले स्वताचे जे पेट्स आसा तांकां आमी रंग लायतात, पूण ताजे सायड इफेक्ट खूब तांकां म्हारग पडटा, तांकां दुयेंत जाता.
म्हाका दिसता अशें करचें न्ही, एक असो आमी एक बरो संदेश, जशें आमी म्हणलां की आमी एक मनीसपण दाखोवपाची गरज आसा. ह्या जे रस्ता सुणी जावं गोरवांचेर मनीसपण दाखोवपाची आमची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तेंचो रायट आसा की तांच्यांनी सुशेगाद भोंवचें. तुमी तांकां त्रास दिवचे न्हू, इतलेंच आमी तुमकां सांगता. आनी हांगासरूच आमचो जो पॅटर्न आयचो जो एपिसोड आसा तो आमी हांगासरूच सोंपयता. प्रुडंटा खातीर साहील मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.